राज्यात पावसान बरोच नेट धरला। वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसा। झाडां पडून घरांच्या तशेंच लायटीच्या खांब्यांचें लुकसाण जायत आसा। तशेंच रस्त्यार झाडां कोसळपाक लागिल्ल्यान येरादारीचेरूय परिणाम जावपाक लागला। पळयात। सकाळी 7 ते 7:15 या दरम्यान आमच्या घरान एक गजाल घडली ती म्हटल्यार शेजारचे वडाचे रूख जे आसा ते वाऱ्याच्या नेटान कोसळ्ळें आनी कोसळ्ळ्या बरोबर कितें जालें आमचे तुमी पळोवंक शकता ह्यो सगळ्यो आमच्यो कुळाघरांतल्यो माडयो ज्यो आसा ते माडयो आनी माड आनी बारीक बारीक भिंगाचे झाड आशिल्ले ते सगळे घेवन आमच्या घराच्यान कोसळ्ळे आनी आमची नवें घर आनी पोरणे घर अशीं दोन घरां आसा। आमची पोरण्या घराचेरूय माडी पडली आनी आमची हे नवेलें घर तो सगळें काबारीक जाला। तुमी पळोवंक शकता पत्रे सगळे नाशक्की जाल्या। तेच बरोबर हे तुमी रुमान पळोवंक शकता आमचो फ्रीज जो आसा तो सगळो भिजून काबार जाला। वयर पत्रे सगळे सुटोन सगळे फुटला। हांगा सगळें उदक भरलेलें दिश्टी पडटा आनी आमच्या घराचें काम सद्या चालू आसा आनी सद्या कंप्लीट सुद्दां आमचें जावंक ना। न्यूज आमी टायल्स घेतला 8 दीस सुद्दां जावंक ना। घराचें पावसान काम करता काम चालू आसा कारण सगळे भितर उदक आनी सगळे भितर सगळें वलें जाला।